गाऊया सर्वेस्पराच्या मानाक A28 514 A28 पेज 14. सर्वेस्पराच्या मानाक अवेदीत रोजुंगाया आमचे खातीर रोजोर्या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा देवाची शिडकावणी आमी मानून घेवन जिविताची नवसुरणी करून आमी परतून देवा सरशें वचूंक आमकां भावार्थाची नदर आमकां फावो कर म्हण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. नी पवित्रितेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार धरुया. आयच्या दिसाक आपलो जोल्म दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात, तांकां मागणें दवरुया. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख, सासणाचो विसो फावो जावंक मागुया. पिडेक सांपडलेलीं आसात, कुडीओत्म्याची काळजामनाची भलायकी तांकां गरज आसा. तांकां सगळ्यांक मागण्या धरून आनी भोव करून कोरोना वायरसी पिडेन सांपडलेल्या सगळ्या भावा भयणांचो उगडास करून तांकां सगळ्यांक पिकोणी फावो जावंक मागुया. ह्यो केसी वाडत आसात, भिरांत येता, आकांत सुट्टा. फावो ते उपाय आमी घेवं आनी हातूंतल्यान देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. मोगा नापूरबायेन हांची सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयणां आसात.
तांचो सगळ्यांच्या वावराची तोखणाय करून देवान तांकांय सगळे राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. ही पिडेक लागून जायते जाणांक नुकसाण जालां, तरेतरेच्या त्रासांक सांपडलेलीं आसात. देवान तांकां फावो तो आदार दिवंक मागतना जाणी आपणा पासत वेगवेगळ्या गरजां खातीर मागूंक लायलां. आमी मागतले म्हूण सांगलां तांकां सगल्यांक मागण्या धरून ह्या मिसाचे भेटींतल्यान तांची मागणी देवा बापाक उबारुया. कोनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो कोटलो पर्वताच्या कानार पडटा तसो मांड, आनी दोंगर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतानो, सोर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. प्रितुमेच्या बुन्यादानो कान दियात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर घराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइसेसाक, आरोनाक आनी मिर्यामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलो आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सोरपडटलो. ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक. हजारांचे हजार मेंढरे भेटयल्ले म्हूण आनी ताल्याचे वाड केले म्हूण तो प्रोसून जायत. म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक ओपून दिवं. म्हज्या पातकांक खातीर म्हजे कुडीचें फळ भेटूं. मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया माया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद न्हू करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरचे म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मळब ताचे नितीवंतपण परगट्टा. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडकुलो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुतवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक?
तूं तर म्हजे समर्थची करता बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनीक हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोदताय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्हे हांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेच्यो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार: Sorves por azul, 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 sorves por azul. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां धारूण करूं नाकात. Sorves por azul, 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 sorves por azul. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. धर्मशास्त्रीय आनी फारिसेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पडोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली. खोटी आनी घातकी संसद ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माशेच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दोनीच्या पोटांत आसतलो. जोनसाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हड तो हांगा आसा आयकलो. दोखिणीची राणी प्रितुमेचे शिमेर थावन सालोमावाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सालोमावा परस व्हड तो हांगा आसा आयकलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आज पुरगटलेली दोनूय वाचपां उदी करून 2 वस्तू आमचे नोदरे मुखार दवरता. एके वाटेन सर्वेस्पर देव आपले पोरजेचेर शीण करता, जाल्यार दुसरे वाटेन हो शीण केल्या उपरांत आपले पोरजेक एक शिडकावणी दिता. ह्या दोनूय वस्तूंचेर हायची दोनूय वाचपां लक्ष घालतात. स्पश्टपणी ह्या दोनूय वाचपांनी भावां भयणी हें सिद्ध जाल्लें आसा. कित्याक पयल्या वाचपान मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपां सर्वेस्पर देव मिकियास प्रवाद्या वरवीं पयले सुवातेर हे पोरचे थाय हो शीण करता. आनी हो शीण भावां भयणो जायते फावटी आमी करून कोरेस्माच्या काळार आमी निमण्या शुक्राराक जेच्या कुश्टा मोन्नाच्या शुक्राराक ह्या गितांतल्यान आमी तो आयकता. पोरजे म्हजे, हांवें तुका कितें वायट केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इतलें सगोड तुमचे खातीर हांवें बरें करून इतलीं वर्सां इजिप्तांत गुलामपणांतलीं तुमी कश्टावताल्यात, तातूंतली तुमकां सोडून हांवें तुमकां भायर काडली. तुमकां जेवंक खावंक दिलें, माना तुमकां दिलें, उदक तुमकां दिलें, गोरचेचें तें सगळें फावो केलें. दीस आनी रात तुमच्या सांगाताक हांव आसलो आनी आसा. तरी आसतना तुमी म्हाका सोडून गेल्यात. हो शीण सर्वेस्पर देव हे पोरचेचेर करता. आनी हाचो उगडास मिकियास प्रवाद्या वरवीं पयल्या वाचपांतल्यान सर्वेस्पर देव करता. कित्याक ही पोरसां धारूण पोरसां
ही पोरसां गोरवान जियेतली पोरसां, ही पोरसां आपणाचेरूच भात येवन जियेतली पोरसां, ही पोरसां आपले भायर आनी आपले बगर आनी दुसरी कोण ना असलेच गोरवान व्हडपणान चलतली पोरसां ती. आनी ह्या पासत असले मनशाचे जिविताचें धोरण घेवन असले मनशाचे जिविताची चाल पळोवन सर्वेस्पर देव एके भाशेन हो शीण हे पोरचेचेर करता. जाल्यार हो शीण तांचेर करता जाल्यार दुसरे वाटेन एक शिडकावणी कशी तेच पोरचेक तो दिता आनी म्हणटा म्हजे चडशें परतून येयात, म्हजो उलो आयकून घेयात, प्रमाणीक देवा कडेन खालतीकायेन चलात, इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पर तुमचे लागीं मागता. बाबा म्हणून सर्वेस्परा देवाची शिडकावणी हे पोरचेक गर्व सोडून दिवन व्हडपण सोडून दिवन खालतीकायेन जिवन सर्वेस्परा देवा चडशें परतून येवंक सर्वेस्पर देव हे पोरचेक शिडकायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून आमी नदर मारली जाल्यार धर्मशास्त्री आनी फारिजेवां चडशेंय बी तशेंच तांच्या जिविताची चाल आनी देखून जेजूय बी ह्यो दोनूय वस्तू हे पोरचेक आनी भोव करून धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक सांगता. जेन्ना धर्मशास्त्री फारिजेव जेजू चडशें एक खुणा मागतात, आमकां एक खुणा दी, कित्याक तूं खऱ्यांनीच देवाचो पूत म्हूण आमी सोत मनशाक कितें तरी आमकां दाखय. आनी त्या वेळार बाबा म्हणून एके वाटेन जेजू तांचेर एक शीण करता. इतलो तेंप हांव तुमच्या सांगाताक आसा, इतलो तेंप हांव तरेतरेच्यो मिलाग्री आनी विस्मितां करता, तरी तुमी सोत मानून घेनात. इतलो वेळ तुमी म्हजें बरेंपण पळयलां, तरी तुमकां मानून घेवंक आगोड जाता. हो शीण कसो, ही खोंत कशी जेजू फारिजेवांक धर्मशास्त्र्या सवे ही परगडटा. जाल्यार जोनासा बगर आनी दुसरी खुणा ना, जोनासाचे खुणेचो उगडास जेजू थंयसर करता. आनी ते वेळार तांकां एक शेवटाक एक शिडकावणी कशी दिता आनी आपणा चडशें परतून येवन जिवीत बदलूंक आनी सुर्गेचें राज जोडून घेवंक जेजू तांकां उलो करता. हाचो उद्गार बाबा म्हणून त्याच उतरांचेर अदीक लक्ष घालून नव्यान आमकां उगडास करून म्हणटा आज तरी ताचो ताळो आयकात, तुमची काळजां धारोण करूं नाकात. परतून परतून आयच्या दिसाक ह्या वाचपांनी तेंच आमच्या कानार सादता. देवाची शिडकावणी जाल्यार देवाचो शीण. जाल्यार बाबा म्हणून ही मिसाचे वेळेन आमी वांटो घेता आसतना देव आमचेर शीण करता तो आमी पळोवया. देवाचो शीण आमी ओळखून घेवया. आमच्याय जिविताक पळोवन आजून पासून तोच शीण घुडे देव आमच्या जिविताक साकून करता जाय जाल्यार ताचो ताळो आयकून घेवया, ताचे चडशें परतून येवया, भावार्थाची नदर आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आनी अशे तरेन जिवितांत आसलें आमचें व्हडपण, जिवितांत आसलें आमचें हें गर्व सोडून दिवन खालतीकायेन परतून सर्वेस्परात देवा चडशें येवंक आमकां आदार मागुया. कित्याक एक जाणार एक बरोवपी बाबा म्हणून अशें म्हणटा, प्रायड इज अ स्पिरिच्युअल कॅन्सर. गर्व व्हडपण जावन आसा एक आत्मीकतायेचें एक कांकराचें दुयेंस. कित्याक हें आख्खें आमचें जिवीत एके भाशेन भितर भितर खावन वेता, आख्खें आमचें जिवीत भितरले भितर काबार करता. देखून हें गर्व आसा, देखून हें व्हडपण आसा तें आमी सोडून दिवन सर्वेस्परा देवाचेर पात येवन सर्वेस्परा देवाची शिडकावणी मानून घेवन खालतीकायेन करून परतून देवा चडशें येवंक आनी ताचें बरेंपण अणभवूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिसाचे पेटेन मागुया. भेटवणीच्या वेळार गावुया माल वर्धनाचो C23 पान 30 आनी 8, C23 पेज 38. Che non è più si va ora, galda vai già di sa, amcia data no si trupa, amcia data no si trupa, Carlo loro sbuccia cola, ottavo baba già di sa, amci calzin soria rupa. आमचे कालसीन सोऱ्या रुबा वचनाल दोर्या वर्धानाचो आवडे तातू भेटयलो
sai soda duga bete orbilore tuझे रोसने मुझे भवमडीनीय मुझे आणि तुमचे बलिदान स्वर्गपत्रिदार तेव्हा बापा मानता तसले जाव म्हण मागात हे हे तुमच्या तुमच्या हातातले हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेन आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आत्माक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा आधी मागा वेगवेगळे बोलयो तुका भेटो तुझे पोरचेक तुवें फरमायलोले त्यो सगळ्यो आतां संपवून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयले तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भोक्तीन वोगतावतो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कली आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हण तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परीन जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचली ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bawartaco Porgotia, Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù nowian jedolo. Baba, Jezucia mordanco ani punoci vonponaco mi bhakti padi ugrac करता. No जीविताचो उंडोन सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोट जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची आपलो वाडदीस आज संभ्रमतेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शिशू वरवीं त्या शिशू सांगता त्या शिशू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सर्वेस्परा देवाची शिळकावणी मानून घेवन आमी आमच्या जिविताची नवसरणी केल्या देवाचो उलो आयकून खालतिकायेन बरोवन परतून देवार सरशी आमी गेल्या आनी ह्याच पासत देवाचें बरेंपण उदीक आशिर्वाद आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावल्या देवाची बेसांवां देवाचो आदार देवाचो सांगात आमकां फावो जालेल्या कारणान आनी खालतिकायेन जियेतल्या जो इनाम आमकां देवाच्या बेसांवां फावो जाल्ल्या कारणान उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान देवा बाबाचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवृत्ती आनी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येता निराजवर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदा घाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमुन्याचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोवमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां
आनी सगळोच म्हाकाच तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोचरूंक केन्नाच म्हाका निर्म नाका. आमेन. जिविताचे उदक, जिविताचो उंडो, D23 560, D23 पेज 60. जिविताचे उदक इयो घेवचे ताणेल्यार जिविताचो उंडो हांव घेवचे उगेल्यार आमचो ओत्मो ताणेला तुका बिवू आशेता आमचो ओत्मो उगेला तुका काबू गावडेता आमचो ओत्मो ताणेला तुका बिवू आशेता आमचो ओत्मो उगेला तुका काबू गावडेता. कोरोना व्हायरस ही पिढी सुमयार देवाची काकलुतीक उलो. सर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनोंतींक तुजो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोत विपाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेखोय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एको खत घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बराबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळो. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भोल्लें. तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार शेवटाचे गायन गावुया. 8:38 तुज्या हातान पान 9 आनी 6. R38 पेज 196. तुज्या